शेकड्यांनी लोकांच्या हाजेरींत आणि 2 तासांच्या घंटेकटर घंच्या तालाचेर दिवचलच्या गावकारवाड्या वयली घोडेमोडणी पारंपरीक पद्धतीन व्हडा दबाज्यान मनयली। तालुक्यातल्या सरवण गांवचो उत्सव शुक्रारा मध्यान राती व्हडा दबाज्यान मनयलो। घोडेमोडणी पळोवपाक व्हडा संख्येन लोकांनी हाजेरी लायिल्ली। पळयात दिवचलच्या घोडेमोडणेची कांय खीणचित्रां। शेनवारा पणजे 2 तासांचो आवाज घुमलो। शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव। कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत पणजेच्या शिगम्याची वेगळीच उमेद दिसून आयली। वेगवेगळ्या रंगाचे आणि खास करून गोंयच्या सांस्कृतिक दायजाचे चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान राजधानी पणजेन आयिल्ल्या पर्यटकांक गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतिक दायजाचे रुपणे पळोवपाक मेळ्ळे।